A10 Deva मुखार उबो रावच्याक page 5. Deva मुखार उबो रावच्याक आमची मोदला फावो कोना. Deva मुखार उबो रावच्याक आमची मोदला फावो कोना. Fawo nasta funkia mogan Devanamka yektai kelya. Fawo nasta funkia mogan Devanamka yektai kelya. देव बरो दिसती तुमकां सगल्यांक. तुका देव कृपा दिवं. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो योकार दिता. आयज आमी तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसात ती मनांत दवरात, पूण ह्या मिसाची जी खेरीत इंतेसां आसात ती मनांत दवरून आतां आमी तांचो उगडास करया. पयले सुवातेर आर्ग आनी दिनवास दिता मारिया मकलादा गुदिनो. आयज काजराचो म्हण हितूं उत्सव भेटयतात. विक्टर आनी मार्सिल दोगांय, त्या भायर पिटर आनी फिलोमिना डिसूजा आनी फिलोमिनाचो बर्थडे. मागीर आमी ओतम्या पासत आयवन मास्कारेन्हासाच्या आमी हे मीस भेटयता. ही सगळीं इंतेसां मनांत धरून आतां आमी भक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. भयणीन आनी भावनो, देव आमकां केन्ना सोडिना. तो सदांच आमचे बरोबर आसा आनी आमकां राखता आनी सांबाळटा. हे भाशेन आमी अदीक आनी अदीक जेजूशी एकवटान आसच्याक आमकां सायबीण माय सदांच विनंती करता. ती मागता आमचे पासत आनी म्हणटा मागणें करीत रावात. मागणें करता तेन्ना आमकां सगळी पेखवणी मेवता. बट केन्नाय आमी मागणें करता पूण आमकां पेखवणी मेळना. कित्याक लागून आमचें जिवीत आमकां बदलूंक नाका, तशेंच दवरता आमी. तें बदलच्याक आतां आमी आमची पातकां कबूल करया आनी देवाची मोगसणी मागया. सगळीं जाणां बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पडवेदा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच सांगपार मेरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पुदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. आयज आमी लुर्दीची बागयोन तांकवार मारया. हिचें फेस्त समरूंक थांव. सर्वेस्परा अगणीत काकळुतीच्या बापा, आमचे ओसकतायेंत तुजो आदार आनी आसरो जोडूंक आमी ओतरेकताव. पातकां खोतावीन गर्भ समवलेले तुज्या पुताचे मायेची विणवणी कोणवाळेन मानून घे आनी आमकां सोर पिडेर शिडेंतली राखून कुडी ओतम्याची भलायकी आनी शाश्वत शांती दी म्हूण विस्वासान आमी मागताव. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चीत दिवन आयकुया. इसायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. जेरुसल्या कुशालचा
तिचो मोग करतल्या सगळ्यांनो तिचे पासत संतोष बरी जायात. तिचे दूख करतल्या सोमल्यासतना तिचे पासत कुशालकायेंत मुरगोटात. बुजवण दितली तिची होड्डी जिवन तुमी दादोशी जायात आनी तिच्या बोल्लोल्या हड्ड्यांतलें पिवन पिवन कुशी जायात. कित्याक सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, एके नदी पोरी हांव तिका शांती धाडटलो आनी घोसघोशीत व्हांवतल्या व्हाळा पोरी राष्ट्राची मोहिमा ती आपल्या हड्ड्यार सगळ्या बाळांक उबारून व्हरतली आनी आपले उंटेंत तांकां केळयतली. आपल्या पुताक बुजवण दितले आवय पोरी हांव तुका बुजवण दितलो आनी जेरुजाल्या वरवीं तुका बुजवण मेळटली. हे पळोवन तुजें काळीज संतोशी जातलें. तुमची हाडां तोंडा वरीं फुलतलीं आनी सर्वेस्पराचो बावलो ताच्या सेवकाक राखता म्हूण गमून येतले. देवाचें उतर हे. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तूं आमच्या कुळाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक म्हणुया. तूं आमच्या कुलाची व्हड्यांतली व्हडली व्हडवीक. प्रितुमी वयल्या सोर्व ओस्त्र्यां वयर भोव व्हरत्या देवान तुका तुवें सुदोव केली. जाणें स्वर्ग आनी संवसार रचला त्या सर्वेस्परा देवाचें नांव व्हड जावं. जबाब. तूं आमच्या कुलाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. तुवें जो विस्वास दाखयलाय तो मनशाच्या मनांतलो सोरचो ना, पूण देवाचे पदवेचो सदांकाल तांकां उगडास हाडटलो. जबाब. तूं आमच्या कुलाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. देव तुका सदांकाळ मांड मेलोसो करतलो, सदां तुजेर आशिर्वाद घालून. कित्याक जेन्ना आमचे राष्ट्र हीन हलके जाल्ले तेन्ना तुजेच जिवाची तुवें पर्वा केली ना. जबाब. तूं आमच्या कुलाची व्हडल्यांतली व्हडली व्हडवीक. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. नमान मरिये कृपेन बोलले, सर्वेस्पोर देव तुझे सोवे, सुदोव घे तूं ओस्तोऱ्यांमध्ये. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआंवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. गालिलियाच्या काना गांवांत एक लग्न आसलें आनी जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिश्यांक आपोवणें आसलें. सोरो संपलो तेन्ना जेजूच्या आवयन ताका म्हणलें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हणलें, अस्तरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ आजून पावूंक ना. ताच्या आवयन चाकरांक म्हणलें, तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुदेवांचे शुद्धी करपाचे रिती प्रमाणे फातरांची 6 दोणां आसलीं. दर एकांत 4 ते 6 कळशे जाताले. जेजून ताका म्हणलें, दोणां उदकान भरात. आनी ताणें ती ओतो सोर भरली. ताणें ताका म्हणलें, तांतलें इलें काडून लग्ना जेवणाच्या कारबाऱ्याक व्हरून दियात. ताणें तशें केलें. कारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो तें तो नकळो आसलो, पूण उदक
काडलोले ते चाकर मात जाणो आसले. देखून कारभाऱ्यान न्हवऱ्याक आपोवन हाडलो आनी ताका म्हणलें, सगळ्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरेंच पियेतोच अल्को तो वांटतात, पूण तुवें बरो सोरो आतां पर्यंत दवरला. ही आपल्या खुणां मदली पयली खुणां जेजून गालिल्याच्या काना गांवांत केली आनी आपली मोहिमा दाखयली आनी ताच्या शिश्यांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाकानी तुका क्रिस्ता. आमी सगळीं जेजूचेर विस्वास ठेवता. तुमी म्हणटाल्यात वय, आनी केन्ना तो विस्वास आमी ठेवता? केन्ना जेन्ना एक मिलाग जाता वो चोरयां जाता पळय तेन्ना. पूण तें सदांच उरता आमच्या मनांत? नको आमी. कित्याक खूब पाटी देवान इतल्यो मिलाग्री आमच्या जिवितान केलेल्यो आसा त्यो आमी विसरता. आनी एक तर कितें जावंक ना जाल्यार मागीर आमी शीण कोत्ता. देवाचेर पयलो अशें कित्याक लागून जाता? कित्याक भितरल्यान आमी आमचें जिवीत देवाचेर थिरावंक ना. देवाचेर थिरायत तर प्रत्येक प्रसंगांत तो आमकां एका बाळका भाशेन सांबाळटा. पयले वाचपार आमी तें पळयलां कशे भाशेन जेरुसले सगळ्या आपल्या भुरग्यांक दूद पाजता. म्हणजे प्रत्येक आमच्या वाडट्या चालीचेर आमकां देवाची गरज आसा. आमी भुरगींच कशीं वाडटा, वाडलीं की ना आमकां थंयसर मदत जाय. धाकटीं आसतना म्हणना तूं आमी धाकटी भुरग्यां भाशेन वागता, पूण व्हडलीं जालें म्हणटत आमी भुरगींच आसता. कित्याक हे नवे स्थितीचेर कशीं आमची पावलां मारूंक जाय तें आमी नको, कशीं आमी वाडोंक जाय तें नको. देव आमकां राखता आनी सांबाळटा अशें म्हणून आमकां कळयल्लें आसा. तो तितलेंच न्हय, आमी पळयता सायबीण माय आमचे पासत सदांच विनंती करता. तिणें थंयसर केली पूण ती आमचे पासत सदांच करता. ताका लागून जीं कोण आपणाची वस्तुंकी सदांच त्योस करता तांकां केन्नाच कसलीच उणीव ना, म्हणजे कितें तरी उणें पडना. सदांच सायबीण माय आमचे पासत बरें पळय तें करतलीच. कित्याक ती आमचे पासत मागता, जेजू कडेन विनंती करता आनी जेजू तें आमकां एकदम बरें दिता. तर हें आमी मनांत दवरया आनी सदांच त्योस करूंक विसरो नाकात. सदांच तुमचे वस्तूंगे दुसरी करिना काय नजो, आमी आमचो त्योस करूंक जाय आनी ती आमकां राखतली आनी सांबाळटलीच. तर सगळीं जाणां आमी आमचे हात अशे वण्टीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजूक एकवटून रावया. तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरोन येता. सुस्कार भायर सोडटना सगळे आमचे भितर हात इतलें जेजूचेर दवरया. आनी सायबीण माय आमचे बरोबर सदांच आसा. तर तिका आमी आमचे बरोबर दवरीत जाल्यार आमच्या जिवितान भरपूर मिलाग्री जायत वयतल्यो आनी ताका लागून देवाक वाखाणीत रावतल्या. आनी हे भाशेन आतां आमचो वेळ देवा बरोबर सारतना आमी आमच्या संवसारांत आसलेल्या लोकां पासत आमी मागया. न्हयच कोरोना वायरस पूण बाकीचीं जीं कांकुरांत मागीर डायबिटीज प्रेशराची प्रॉब्लमां आसतात आनी तरेतरेचीं प्रॉब्लमां आसात ती तांकां सगळ्या जाणांक आमच्या मागण्यांत दवरया. सोर्प दिता आनी काकूळच सारा देवा तुज्या आख्खे रचनेंत तो उप्रुमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना वायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासून तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाल येवंक ही पिडेक लागून दोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानाक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आनी आतां ही वॅक्सिनां भायर सरलेलीं आसा तांचो बरो
परिणाम लोकांचेर जावन तांकां कोविडांतली सुटका दिवची म्हणून आमी ही प्रार्थना तुका उबारता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजीच्या बरेपणा खातीर फावती पावलां मारूंक तुजे जळमायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. Amen. Page 41, C30, Rupem Bangar Maginai. Rupem Bangar Maginai. Akososar tuzo saiba. Amchi kalza tuka sai. Kushin vopundita tuka. Amchi kalza ubata. Tusha moka auleta. 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 म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपो दितात देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सोबेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मारीत हांव जल्म घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणे घेतिल्ल्या मनशा स्वयंभा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा तायबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सुरपदेरान सासणाच्या देवा, सर्वकालीन सर्वतायेन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळे रचलाय. पातकांतनी आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोग करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारीचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवणपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेची किर्तन एकाच ताळेन आमी गायता. पवित 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 दोलभराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उर्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय. उर्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणी करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनच्या पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझें मरण आमी समोर उमता, तुझें पुनर्जिवणपण आमी परगट्टा, तुझ्या येण्याक आमी ओटवेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समोर भिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले च्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरो सोदून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजडीन तुमकां मळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिचे पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन दोरून दूत आनी सर्वकारीन तुका मानवले आनी ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदिदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूके कोटोन ताणें शिकयल्ले मागणे आतां आमी म्हणटाना सगळीं इंतेसांव आनी तुमची मागणी मनांत दवरया आनी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्तींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता. तुला आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटली पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दवरून दितांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसराचेर आसलेल्यांक घराचेर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हयपणचे पवित्र सभेच्या बावडाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांत तूं आसलेले परी तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. जेजू म्हज्या D16 पेज 55. Jezu म्हज्या किरकोळ म्हजो वतमो मनशांक जाल्यार ताची विठून सेतली तोरी तुजे कालीस मोवालतले म्हाका तसो सोडून वचो नाका. तोरी तुजे कालीस मोवालतले म्हाका तसोच सोडून वचो नाका.
saglia Moshawat miang Jesu Moshe cantons sorca velia utia Ye Jesu ye tuka asion brauta Tu Shiva koslots maka jiuna Ye Jesu ye tuka asion brauta Tu Shiva koslots maka jiuna Gori banche, tu vembi rodgetle, durbola kir, Jesu pictor solo, tu Jesu conduci, o mi quesca, Gione Jesu, gorip calzan mosha. Tu Jesu conduci, o mi quesca, Gione Jesu, gorip calzan mosha. जेजू आमचे काळजांत आसा म्हणटच दोळे धांपया आनी भितरल्यान ताका एकवटून वो वेळ सारया. की दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळी सगळें म्हजें दितलें तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. Amen. मागुया. कोणाले बापा भाग्यवंत आंकवार मारयेक आमी आज मान दितना तुवें आमकां सुर्गेच्या जेवणान दादोशी केल्याय. देखून आमी संतोश भरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मागता. तेच आंकवार मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणदाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. Amen. सर्वेस्वर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदिदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडोपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शेवरात जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीसा कडून मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळें बापाक वाकाणटा. Amen. Mare Sodan Sadar Tuzo, T29, page 216. Mare Sodan Sadar Tuzo, Zawsze wód ja magniaco, puta duka kelia dekun, adan asrom patkianco, sodans ai to wala shiro.
माही आमकां तुजो सदांच आयदोवाला शिरो दी माही आमकां तुजो